नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भगवान गौतम बुद्धाच्या संबंधातले अवशेष म्हळ्यार भारतीय संस्कृतायेचे मोलादीक दायज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे जाले उक्तावण. अवकाळी पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेटयले धनादेश. 3,950 लावार्थ्यांक मेळ्ळी लुकसाण भरपाय. बायलांच्या आपा उरपी गटांक सरकार पुरायपणान दितात तेंको पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिल्या माहिती. साताऱ्यात सुरू आशिल्ल्या 99व्या अखिल भारतीय मराठी संमेलनात वेगवेगळ्या साहित्यिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन. मराठी प्रेमींचो उपाट प्रतिसाद. आणि मडगावच्या रवींद्र भवनात राज्य पावण्यावेल्या भक्ती महोत्सवाचे आयोजन. 15 भजनी पंगडांनी घेतला वांटो. आणि आता खबरो विस्तारान. भगवान गौतम बुद्धा कडेन संबंधित आशिल्ल्या पीपर हवा अवशेषाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज नवी दिल्लीत जाले. ह्या प्रदर्शनाक लागून देशभरातले तरणाटे आणि भारतीय संस्कृती हांचे नाते अदीक घटमूट जातले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. गुलामगिरीच्या काळात भारतांतल्यान देशाभायर व्हेल्ले मोलादीक अवशेष हो भारतीय संस्कृतायेचो भाग आसा आणि तो पुराय मानव जाती खातीर प्रेरणादायी आसतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. 2026 हे वर्स संवसारा खातीर शांती, समृद्धी आणि सद्भावनाचे थारू असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है. मैं आप सभी का वंदन करता हूं. आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है. 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है. नवी दिल्लीत राय पिठोरा सांस्कृतिक संकुलात पवित्र पीपर हवा बुद्ध अवशेषाचे प्रदर्शन आयोजित केला. या प्रदर्शनाविषयी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी माहिती दिली. भगवान बुद्ध के पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है. भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है. भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है. रत्नों की वापसी जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है. हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है. राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवाईत काय उच्च शिक्षित व्यक्ती आणि दोतोर, अभियंते यासारकिल्ले प्रतिष्ठित व्यावसायिकांचो आस्पाव वाडटा ही हुस्को करपासारकी गजाल आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. उदयपुरात एका महाविद्यालयाच्या स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीत मंत्री सिंग उलयताले. आर्विल्ल्या भारताचे बळ हे प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा आणि मानवी मूल्यांचेर निर्भून आसा अशें सांगून फकत उच्च शिक्षण फावो अशें ना जाल्यार राष्ट्रीय कटिबद्धता
चारित्र्य निर्मिती आणि नैतिक सजगता गरजेची आसा अशें तांणी सांगलें. दिल्लीत हालींच जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचो संदर्भ घेवन समाज आनी शिक्षण वेवस्था हांच्या मुखार आशिल्ल्या गंभीर आव्हानांकडेन नदर ओडली. आज विश्वविद्यालयों की भूमिका विद्यार्थियों को सिर्फ सिखाने की नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाने की है कि कैसे सोचना है. इसलिए विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जहां विद्यार्थी डिसिप्लिन्स के साइलोस को तोड़कर हॉलिस्टिक तरीके से सोच पाएं, वह परिस्थितियां हमको बनाकर रखनी होगी. साथियों, विश्वविद्यालयों में की जा रही रिसर्च का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जर्नल्स में पब्लिश होने तक सीमित नहीं हो सकता. रिसर्च का अंतिम लक्ष्य धरातल पर उपयोगी परिवर्तन लाना यह होना चाहिए. विद्या केंद्राची वडा उर्जेची मागणी पुराय करपा खातीर सगळ्या व्यवहार्य आनी शक्य उपाय म्हळ्यार लघु आनी विभागवार अणुभट्ट्यो तयार करप गरजेचें अशें मत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान शांती विधेयक मंजूर केल्या कारणान कृत्रीम बुद्दीमत्तेचेर आधारीत अर्थवेवस्था अदीक बळिश्ट करप शक्य जातलें अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन मंत्री उलयताले. फुडल्या 2 दशकांत भारत देश अंतराळ, महासागर, जैवतंत्रगिन्यान, नितळ उर्जा आनी उन्नत नवनिर्माण हांचे सयत नवाचार संचलीत वाठार संवसारांत मुखार आसतलो अशें मत केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी उक्तायलां. खासगी वाठारांत संशोधन आनी उदरगत हाका नेट दिवपा खातीर सरकारान 1 लाख कोटी रुपयांचो निधी उपलब्ध करून दिला अशी माहिती लेगीत तांणी दिल्या. This year has been the year of reforms. The entire future growth of the country is going to be technology driven, going to be innovation driven. When we move on from rank 4, the entire value addition to our economy is going to be from the sectors which were being explored, but not to the fullest extent. And the fullest extent of exploration will happen through technology means through scientific. Be through sectors which were hardly explored or almost unexplored, like the ocean, the Himalayas, the space, and therefore these are now the, I think, areas that we are keenly looking forward to, and if we succeed, we may not even have to wait for 2047. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. ये हुई ना सनसनीखेज खबर। लेकिन आपको ये पहले ही बताना चाहिए था। ये शादी नहीं हो सकती। क्या वो लिली को बोलिए ना। बोलिए डैडी, बोलिए किस बात पर ऐतराज है आपको? अरुण का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं लिली। जरा सा बुखार हुआ और आपको बुला भेजा। लिली के ब्लड की रिपोर्ट क्या है? मेरी इतनी सी बीमारी के लिए तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर मैं मर गई तो? लिली, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में देखी अखियों के झरोखों से 5 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। आज तुझे जो कुछ भी काम करने पड़े वो सब मेरी वजह से करने पड़े। आज मैं उस इंसान के कमरे में हूँ जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। तुम मेरे वेद के पास क्यों खड़ी हो? हटो वहां से। मेरी कॉफी ला दो प्लीज। अपनी जिस कमरे में मैं पल के लिए भी नहीं रुक सकती, मुझे वही इंतजार करने को कहा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपना येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
अवकाळी पावसाक लागून नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक नुकसाण भरपाईचे धनादेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज वितरीत जाले. सांखळेत आयोजीत केल्ल्या एका खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यभरांतल्या 3,950 शेतकऱ्यांक ह्या येवजणेंतल्यान लाव मेळोवन दिलो. सरकारान ते खातीर 3.68 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशें म्हळें. किसान कार्ड नाशिल्ल्या शेतकऱ्यांक लेगीत ह्या येवजणेंतल्यान लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आमी पळयता की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाच्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता. सरकारान तुमकां उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें. कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो, पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें. हांव उलोवच्या पयलीं डॉ. चंद्रकांत शेटये उलयलो, ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें. शेतकरी आधार निधी वितरावण कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत भौशीक शेती खातीर लोकांनी मुखार येवपाक जाय अशें सांगलें. भौशीक शेती हो उत्पन्ना खातीर एक बरो पर्याय आसा. हे नदरेन दवरून स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोख सादपा खातीर शेतकारांनी सरकाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. शेतकरी आधार निधीच न्ही, आमी सगळ्या तरेचो सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करीत आसा आनी कम्युनिटी फार्मींग इज द सोल्युशन. आमी गांवांत इल्ले शेत करता, तितून कांय जावंक शकना, बट सगळें मेळोन जर आमी कम्युनिटी फार्मींग एकत्र रित्या केलें जाल्यार तेजो खूब व्हडलो फायदो जावपाक शकता. सांखळी मतदारसंघात हांवें इनिशिएटिव्ज घेवन ताका कुडण्या, आमोण्या आनी सुर्ला 3 कडेन कम्युनिटी फार्मींग कंप्लीट करपाक लायिल्लें. फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कम्युनिटी फार्मिंगाची स्कीम ही पुराय कंप्लीट जाता. सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या खातीर परत एकदां रोवपाक सुरवात करची. पणजी जिमखान्याच्या वतीन आयोजीत प्रतिश्ठीत पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग T20 सर्ती खातीर धेंपो चॅलेंजर्स पंगडान आपल्या अधिकृत जर्सीचें अनावरण काल केलें. धेंपो हावजात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत धेंपो समूहाचे अध्यक्ष आनी पंगडाचे धनी श्रीनिवास धेंपो हांणी PGML सर्तीत धेंपो चॅलेंजर्सचो आस्पाव हो खेळा मळार आशिल्ली निश्ठा दाखयता अशें स्पश्ट केलें. And we play as a team, not as individuals. So whenever we used to sit for the auction also, I used to tell Prashant and the whole management team that let us not focus only on one person. Because focusing too much on individuality sometimes disturbs the team dynamics. So I personally believe that we have a very well-balanced team, very well-poised team, and under the leadership of Mr. Aditya Angle, I'm sure the team will put in its best efforts. So once again, I warmly welcome and wholeheartedly thank our sponsors and wish the team all success for this season that is 5.2. 12व्या अस्तुरी 2026 या कार्यावळीचे उक्तावण नामनेच्यो चित्रपट अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर हांच्या हस्तुकी जालें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्यो बायलां फांटो DIDA आनी MSME हांच्या जोडपालवान ही प्रदर्शनाची कार्यावळ आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ली. GCCIच्यो अध्यक्षा प्रतिमा धोण आनी चेंबराच्या बायलां फांट्याचे मुखेली सँड्रा फर्नांडीस हांच्या सयत हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ल्यो. हे प्रदर्शन 4 जानेवारी मेरेन सकाळी 10 ते राती 8 वरां मेरेन उक्तें आसतलें. चैतन्य सेवा संघटना मडगांव कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय आणि रवींद्र भवन मडगांव हांच्या जोडपालवान मडगांवच्या रवींद्र भवनात अखिल गोय भक्ती महोत्सवाचे आयोजन केले. या महोत्सवाचे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत
हांच्या हस्तुकी जाले. यावेळा माचयेर रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर, समाजसेवक किसन फट्टे, संस्थेचे अध्यक्ष उत्तम रेडकर, अदिती रेडकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. या भजनी महोत्सवात राज्यभरांतल्यान 15 भजनी पंगडांनी वांटो घेतलो. या महोत्सवाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ भजनी कलाकार गजानन जागी, अन्नपूर्णा शिरोडकार, प्रेमानंद कळशावकार, दिनेश गावडे, एकनाथ तुरस्कार हांचो मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. पळोवया भजन महोत्सवाची कार्यावळ. बायलांच्या वावुरपी गटात सरकार पुरायपणान अर्थीक पालव दिता ताचो लाव तळागळा मेरेनच्या घटकांक मेळूंक जाय अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी म्हळां. राज्य सरकाराच्या जनसंवाद कार्यावळींत मंत्री उलयताले. तेन्ना तेंचे प्रोडक्ट इतले बरे आसा पूण मार्केटिंग ओन्ली ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे थिंगा डिस्प्ले करता तेंचे सगळी विक्री जाता. ते उपरांत देर इज नो कंटिन्युटी. There should be continuity. They should feel regular income is coming. We are creating entrepreneurs. आम्ही तुमचे मध्ये फुडले एक तरेन ल्हान उद्योगपती जसे तयार जाता, ल्हान एम्प्लॉयमेंट गिवर म्हणजे तुम्ही नोकरी दिता जाय जाल्यार दुसऱ्या लोकांक अशें आमी तयार करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज कितलेशे हे वाठारान म्हणजे फंड्सूय आसा तेंचे कडेन ते हेल्पूय करता. आमचे डिपार्टमेंटाकूय हांवें सांगलां खूंय प्रोग्राम हो खंयचो म्हणजे कितें ट्वीक करपा जाय रेग्युलेशन जाल्यार लोकांक मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा तशें आमी करया. आनी बरी गोश्ट जावन आसा. दीस इज नाव गोईंग डावन एट द ग्रासरूट लेवल इन म्युनिसिपॅलिटीज, एट द ग्रासरूट लेवल इन पंचायत. दीस इज आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच यू आर डुईंग. आनी म्हाका दिसता फुडारा आमकां हेजो चडूच सक्सेस पळोवपाक मेळटलो. म्हापशा पेडेच्या अंडरपास पुलाचें बांदकाम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीचें नियंत्रण करपी नियोजनाची म्हायती हळडोणचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी आयज घेतली. गोंय पुलिसांचो येरादारी विभाग, भौशीक बांदकाम खातें, राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हापशेचे पुलीस निरीक्षक हांच्या वांगडा जोड बसका घेवन तांणी येरादारीच्या नियोजना विशीं जाणून घेतले आनी कांय सुचोवण्यो लेगीत दिल्यो. ते उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना तांणी हे विशीं म्हायती दिली. We had a meeting with officials because now when the work starts, when the vehicle underpass starts, there has to be alternate routes for diversions. And there will be a little traffic jam which will happen. It is some inconvenience has to be accepted for the greater good. Because at the end, when this vehicle underpass comes, underpass means like a tunnel below, you understanding? So it will, the vehicles from left to right will go over under that and the highway will move on top. So we can't put a highway below because there are height problems and all that. So the highway will move on top while this will go below. And so I managed to get this and we were talking about the things. I called also inputs from people. There are many people also who want to give suggestions and I am happy about it. And but we will make sure that things move smoothly. I've also told them to broaden these service lanes. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा. सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है. These bahus are a big problem. आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा. अलग होने से शक्तियाँ बिखर जाती. हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है. आपको खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए. छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया. तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते फ्रेंड. भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है. जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मोमो, तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है. शांति.
राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में फिल्म हम साथ साथ हैं 7 जनवरी दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डॉक्टर साहब आ गए। अब इंतजार कर रहे मरीजों को तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर साहब के पास हर मर्ज की दवा है। ये देखिए, उनका क्लिनिक चालू हो गया। मिलने लगे डॉक्टर साहब मरीजों से। जी हाँ, ये हैं अवतार सिंह, खेती के डॉक्टर। भारत के गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। अमेरिकेन आयज व्हेनेझुएलाचेर व्हडा प्रमाणात सैनिकी कारवाय केली आणि राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो हाका तांच्या घरकान्नी सयत अटक करून देशाभायर व्हेले। अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी समाज माध्यमांचेर ह्या कारवायेची म्हायती दिल्या। ही कारवाय अमेरिकी कायदो अंमलबजावणी संस्थेच्या सहकार्यान केल्या अशी म्हायती तांणी दिल्या। मजगतीं अमेरिकेन केल्ल्या कारवायेचेर रशियान हुस्को उक्तायला। कसलेच कारण नासतना ही कारवाय केल्या असो आरोप रशियान केला। ही घडणूक म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय राजकारणाक तणाव निर्माण करपी आनी सामरीक संतुलनाचेर परिणाम जावंक शकता असो अदमास रशियान उक्तायला। साताऱ्यात सुरू आशिल्ल्या 99व्या अखिल भारतीय मराठी संमेलनात आयच्या तिसऱ्या दिसा वेगवेगळ्या साहित्यीक सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केले। दिसाची सुरवात कथाकथनान जाली। साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ली अनुराधा पाटील हांच्या प्रखर मुलाखतीची कार्यावळ लेगीत जाली। एक तारा नाव त्याचं सातारा, महाराष्ट्रातील एक तारा नाव त्याचं सातारा, उगवतीला कृष्णामाय मावळतीला अजिंक्य तारा, उगवतीला कृष्णामाय मावळतीला अजिंक्य तारा, रांगडी भाषा सातारा, कणव बंधुता तोही सातारा, अरे स्त्रीचा आदर तर सातारा आणि प्रीती संगम सुद्धा सातारा। नाव विचारलं की एखादा मात सांगायचा। शंकर ज्ञानदेव सकपाळ, मुक्काम पोस्ट उबालवाडी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली, राज्य महाराष्ट्र, देश भारत, खंड आशिया। आणि रातूस कुठं म्हटल्यावर म्हणायचं आशिया खंडातल्या भारत देशातल्या महाराष्ट्र राज्यात 35 जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्यात 10 तालुकं, शिराळा म्हणजे नागाचा फणा। विचारताय काय पाहुणं, उबालवाडकर म्हणा। क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले हांच्या जयंती निमतान देशातल्या मानेस्तांनी तांच्या यादीक आर्गां ओंपल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत राजकीय आनी सामाजीक मळावेल्या मानेस्तांनी समाज माध्यमावेल्यान सावित्रीबाई फुलेंक आर्गां ओंपल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात सेवा आनी शिक्षण ह्या माध्यमांतल्यान समाज परिवर्तन घडोवपी आदरणीय व्यक्ती म्हणून सावित्रीबाई फुले हांचें योगदान मोलादीक आसा अशें म्हळां। समता, न्याय आनी करुणा ह्या मुल्यांचेर तांची निश्ठा आशिल्ली। समाज बदलपा खातीर शिक्षण हें प्रभावी साधन आशिल्ल्याचेर सावित्रीबाई फुलेंचो विश्वास आशिल्लो अशें म्हळां। गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत बायलांचें शिक्षण आनी सामाजीक सुदारणाच्यो अग्रणी अशा उतरांनी सावित्रीबाई आर्गां ओंपली। चलयां खातीर देशांतली पयली शाळा सुरू करून बायलांच्या सबलीकरणात तांणी दिका दाखयली अशें मंत्री शाह हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें। ज्या काळात HIV एड्स ह्या दुयेंसाचो उच्चारूय समाजात मेकळेपणान जायनाशिल्लो, हे दुयेंस जाल्ल्या मनशाक समाजात मिसळपाक दिनाशिल्ले, त्या वेळार वायटाकारां खातीर समर्पीत भावनेन कार्य करपी पद्मश्री डॉ. अलका देशपांडे हांणी मुखार सरून हे दुयेंती खातीर मोलादीक वावर केलो। त्यो संवसाराक अंतल्यो। त्यो 79 पिरायेच्यो आशिल्ल्यो। तांणी मुंबयतल्या सर जे. जे. हॉस्पिटलांत तशेंच ग्रँट वैजकीय महाविद्यालयांत
HIV तशेंच एड्स जाल्ल्या दुयेंतीं खातीर देशांतली पयली OPD सेवा सुरू केल्ली. थंय येवपी दरेक दुयेंतींची वळख तांणी गोपनीय दवरून तांकां वैजकीय उपचारा सयत समुपदेशन दिवपाचें मोलादीक कार्य केल्लें आनी हाची दखल घेवन सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्ले. सर्गेस्त डॉक्टर अलका देशपांडे हांणी 160 परस अदीक वैजकीय विशयावेले शास्त्रीय लेख बरयल्यात. तशेंच 9 वैजकीय पुस्तकां तशेंच वैजकीय शास्त्राच्या वखदा विशयाचेर पाठ्यपुस्तकांत लेगीत तांचे संशोधनपर लेख आस्पावीत जाल्यात. गोंय वैजकीय महाविद्यालया लागीं लेगीत डॉक्टर देशपांडे हांचो लागींचो संबंद आशिल्लो. गोंयच्या खुबशे विद्यार्थी तांच्या मार्गदर्शनाखाला वैजकीय शिक्षण घेताले. कांय कार्यशाळा, परिसंवाद आनी विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणी खातीर सर्गेस्त देशपांडे गोंयांत येताल्यो. तांच्या मरणाचेर समाजांतल्या सगळ्या घटकांनी दुख्ख उक्तायलां. उत्तर भारतांत शिंयाचे ल्हार खरपणान पातळ्ळा. भारतीय हवामान विभागान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ, ओडिशा आनी राजस्थान राज्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात हिमवृश्टीचो अदमास उक्तायला. रानवट वाठारांत कडक शीं पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 24 वरांत ह्या चारूय प्रदेशांत हिमवृश्टी आनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. गोंयांत लेगीत शिंयाचें प्रमाण फाटले कांय दीस तिगून आसा. खेडेगांव वाठारांत कांय जाग्यार धुकें पडपाक लागलां. आनी आतां पळोवयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भगवान गौतम बुद्धाच्या संबंधांतले अवशेश म्हळ्यार भारतीय संस्कृतायेचें मोलादीक दायज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचें जालें उक्तावण. अवकाळी पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी भेटयले धनादेश. 3,950 लावार्थ्यांक मेळ्ळे लुकसाण भरपाय. बायलांच्या आपा उरपी गटांक सरकार पुरायपणान दिता तेंको. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या म्हायती. साताऱ्यात सुरू आशिल्ल्या 99व्या अखिल भारतीय मराठी संमेलनात वेगवेगळ्या साहित्यीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन. मराठी प्रेमींचो उपाट प्रतिसाद. मडगांवच्या रवींद्र भवनात राज्य पावण्यावेल्या भक्ती महोत्सवाचें आयोजन. 15 भजनी पंगडांनी घेतला वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.